सालसेत भागांतल्यो आयच्यो कोविड आनी कर्फ्यूची अपडेट अशी आसा। आयजूय सालसेत भागांत कर्फ्यूक लागून मार्केट कंप्लीट बंद आसली। काल साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत ऑक्सिजनाची लिकेज जाली आनी आयज सीएम प्रमोद सावंत रिव्ह्यू घेवपाक सकाळ फुडें मडगांव पावलो। ताणें ऑक्सिजनाची लिकेजाची म्हायती घेतली। उपरांत ताणें ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आसा ते दोतोरा लागीं एक मिटींग घेवन तांच्यो अडचण्यो ओळखून घेतल्यो। आमचे लागीं उलयतना ताणें सांगलें की हॉस्पिटलांत 530 बेड्यो आतां उपलब्ध आसात, जाल्यार 750 मायज पेशंट सद्याक ट्रिटमेंट घेतात म्हूण। तो म्हणटा ऑक्सिजनाची शॉर्टेज ना आनी सरकार फावो ते उपाय घेता म्हूण ताणें सांगलें की पेशंटाक बरी सुविधा उपलब्ध करून दिवंक। ते उपरांत सीएम प्रमोद सावंत ESI हॉस्पिटलांत वचून थंय ते हॉस्पिटलाची पळोवणी केली। सालसेत भागांतल्यो कोविडाच्यो केसीस आयच्यो अश्यो आसात। फातोड्डे आनी मारगांव 2800 केसी, कांसावली 970, लोतोली 820, कुर्तोरी 625, नावेली 640 आनी बाली कुंकोली 540 आनी 3। गोवन सिमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया तारवटी भावाची संघटना तांणी गव्हर्मेंटा लागीं मागलां जे तारवटी भाव गोंयांत आसात तांकां दोनूय कोविड वॅक्सिनां घेवपाक परमिशन दिवचें म्हूण। चडशे तारवटी भाव बिलो 44 इयर्स कॅटेगरीन पडटात। ही जाली आयची सालसेताची अपडेट।